हणजुणा कांयसुवा पंचायत वाठारांतल्या दर्यादेग विकास प्रतिबंधक भागांत उबारिल्लीं 175 बांदकामां सील करपाची प्रक्रिया बार्देस तालुका गट विकास अधिकाऱ्यान सुरू केल्या। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा उपरांत सील करपाची प्रक्रिया ब्रेस्तारच्यान सुरू जाल्या। न्यायालयान गट विकास अधिकाऱ्या बरोबर थळाव्या पंचायतीकय हो आदेश दिल्लो। त्या प्रमाण पुलीस बंदोबस्तांत ही कारवाय सुरू केली। कारवाय केल्या उपरांतचो कृती अहवाल 10 दिसां भितर सादर करपाचो आदेशूय न्यायालयान दिला। आस्थापनां सील करपाची प्रक्रिया सुरू करच्या पयलीं संबंदीत आस्थापनांक थंयचो वेवसायीक वेव्हार बंद करपाचो आदेश पंचायतीन दिल्लो। तशेंच ह्या कारवाये वेळार अडथळे हाडल्यार संबंदीत मालकाक जबाबदार धरतले असो इशारो दिल्लो। हणजूण कांयसू पंचायत वाठारांत बेकायदेशीर बांदकामां उबारून वेवसाय चलयता म्हूण ह्या संबंदीत याचिका उच्च न्यायालयान सुनावणेक आयिल्ली। हाची स्वेच्छा दखल खंडपीठान घेतिल्ली। सुनावणे वेळार 175 आस्थापनांनी खंयच्याच प्रशासकीय यंत्रणे कडल्यान मान्यताय घेनासतना वेवसाय सुरू दवरला म्हूण न्यायालयाच्या नदरेक आयिल्लें। ताका लागून ती सोमतीच सील करपाचो आदेश गट विकास अधिकारी आनी पंचायतीक दिल्लो। शुक्रारा लेगीत ही प्रक्रिया सुरू आशिल्ली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।